मंडळी नमस्कारू. आम्ही आमची गेले म्हणजे यूट्यूब चॅनलाक तुम सगळ्यांक स्वागत. हांव विनय किणी मूडबिद्रे दाखवून आळंबे पडना उपकरी तशी आजी पानपळ करतस पावसडी स्पेशल आमची गेले कळंबे काय नाशी जातवे पावसडीन तो तशी आता आळंबे उद्रात सगळे लास्ट टाइम आळंबे आंबटकरची व्हिडिओन तुम्ही पळयला तशी सಣ್ಣ आळंबे असले री जस्ट सल्ली वैरीचे तशी खरडून धुवून घाली येता म्हणून म्हणला हांव मागीर स्टोर करची कशी म्हणून म्हणला ಕೆಲವು ಜನ ಸಿಜ್ಜೋನು दवरता ती फ्रिजर अंतू ना जाल्यार डबल कवर अंतू घालून डब्बे घालून दवरताय म्हणून म्हणला साली कळाल आळंबे स्टोर करचे आता पडना उपकरेक हांव हांगा कायलेंतू एक चडते तेल घेतला एक 5 टेबल स्पून अशा पुरो तशी 4 कंद पियव सಣ್ಣ लायक सिंदून घेतला आता हुन तेल्लांतू हे पियव घाल लायक करून बज्जी येती आता हे बज्जून येवूताय पडना उपकरेक हे पियव बज्जुताय तुम्ही एक बाउल अंतू बेಪ್ಪುದ್ದ हुनुद्द बेಪ್ಪುದ್ದ दवरनु तांतू थोडे चिंचम घालनु चिंचंबात थोडे पल्प कडका म्हळ्यार चिंचंब कोळ जावका बಣ್ಣ उपकरेक पियव सण सण सिनून घालका आनी ಕೆಲವು जन वाटून पडना उपकर करता ती 2 मेथी बज्जून घालनु तांतू वाटून करता ती जाल्यार अशी मिरसांगे पिट्टी घालून करचे लाय जाता पडना उपकरी आता पळय एक लिंबे इतले होड हांव एक चिंचम घेतला आनी हे लायक बेಪ್ಪುದ್ಕನ್ तिंबत दवरनु लायक हज्जी कोळ काणू दवरतामा आता हे बज्जात आयला पियाವು मस्त करपा नाका ती कळे जेवत तशी कोड जाता पडना उपकरी इतले तांबडे हद बदले पुरो आनी मिरसांगे पिट्टी पळय हे मागीर अम्मान पेटयला मिरसांगे पिट्टी घाटी मिरसांग लायक वत आसतना सुक्कोन मिल्ला दिवन पिट्टी करचे एक पावसड म्हणटा ती पुरा जन मक्का ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕ ತನಕ ಪೂರ एक 4 ಬಾಟ್ಲಿ 4 किलो दिತ್ತು ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ 1 किलो मिरसांगे पिट्टी जसे घाटी मिरसांगे पिट्टी पळय तुम्ही 5-6 चमचे गल्लेरी असणं एक 4 कंद पियव काय तीक जायना कोळ लायक पावूर निघता तुम्ही अशी मिरसांगे पिट्टी अंगडीच गेल्यार ती कुजू जावन अर्धे पोट्टा पुरा उज्जू सूर जाता जाल्यार घाटी मिरसांग तशी तीक जायना आता हांव हांगा 5 चमचे घाटी मिरसांगे पिट्टी घालून लायक भजितस उज्जू मात्र फ्लेम मिडियम दवरात ना जाल्यार सान करात उज्जो इथे म्हळ्यार करपसाण येयल्यार खार येता मागीर अंगडीची ती गांवची मिरसांगे पिट्टी आनी सकड हाणू जेव इतले 5 चमचे सकड घालनाका ती पोट्टा उज्जू सूर जायता अम्मान पावसडीन तमक मिरसांगे पिट्टी दिवची म्हणून म्हळ्यार पावसडी आळंबे सकड मेळटा चडती जावन पडना उपकार करता आसता ती पावस येतना लायक जतनो कवच्याक पळेवटो तशी आता चिंचा कोल्ड रेडी जाला आता हांव हें पडना उपकार मिरसांग आनी पियव बज्जिलांतू चूर हळदी पिट्टी तशी चूर हिंगा पिट्टी घालून बज्जीत आसा आतां हांव चिंचंब कोळ घालून लायक बज्जीत आसा ना उज्ज असो आनी आतां तुमकां कितली उद्द जाय तितली घालून रोसो मस्त जाय जाल्यार पातळ करात जाल्यार अदाची कन्सिस्टन्सी असले लायक मस्त पातळ लाय जायना जाल्यार ಕೆಲವು जनांक वाटून ते करचे म्हणून म्हळ्यार पावुरता म्हणून जाल्यार मिरसांगे पिट्टी घालून केल्यार टेस्ट सुपर आतां पळय चूर मीठ घाला हांव आतां दुल्ला लाळंबे उद्रेनु दुल्ला लाळंबे घालून एक हांव माते आयदनांत करता आसा इथं म्हळ्यार शिफ्ट करता अंतू पियव चिके बज्जू जायना ताजे निमित्त हांव ते कायले बज्जून आतां अंतू घालले एक लायक कतकत आयल्यार मीठ मिरसांग चिंचम लायक मेळ्ळें येता हेर्दूसाक पडना उपकरी सुपर जेवचे केदनाय टेस्ट आनी सिज्जो नाटून नाटून चिकेची दाटसाण लायक येता आनीके इथं म्हळ्यार ते लायक मेळ्ळें नासतना ना जाल्यार सकाळीं कोरून दवरा तुमी दनपार जेवताना बार लाय जाता जेवणाकय यूज करी येता आतां हे आळंबे पडना उपकऱ्यांक खतखत येवो अशें हांव एक लायक पानपळ बजिता पातळ पातळ पनपळ रेसिपी ऑलरेडी घाला हांव जाल्यार तुमी अशी पोळये तांदूळ चिके मुद्दू जाता म्हण जाल्यार पानपळ तुमी जाल्यार एक मुष्टी सोना मसुरी तांदूळ ताका घालून ताजोट तिंबा येता पोळये तांदूळ तिंबयतना आनी एक चूर सोय घालून वाटू येता बारी लायक जाता पानपळ पळय पानपळ आनी पडना उपकरी पळयल्यार खावका म्हूण दिसता न्ही आतां रेडी जाता आसा हे पडना उपकरेस न्हू तुमी वाटून केल्ले पावुरता बाई जाल्यार तितली रूच आसना सोय आनी घालून वाटून केल्यार जाल्यार मिरसांगे पिट्टी घाल्यार मात्र तुमी वैशाकारी मिरसांगे पिट्टी हांव अम्मान पावसाडी दिवची जाल्यार वैशाकारी हांव एक 2 किलो मिरसांग अशी वत्ता घालून लायक पिट्टी करून दवरता सेम मेथड अशी तुम्ही यूज करून टोमॅटो पडना उपकरी कॉलीफ्लवर पडना उपकरी जाल्यार कॉलीफ्लवराक थोडे टोमॅटो घाल्यार लाय जाता पडना उपकरेक मशरूम पडना उपकार करीत एग्गा पडना उपकार करीत हे व्हिडिओ प्लीज लायक शेअर सबस्क्राईब करू मात्र विसरू नाका ती आता आमगे ते एक गेस्ट येयले आसा ती
तशी तांगेला निಮಗೆ कशी ಎಲ್ಲ पडना हॅलो नमस्कार आज आमगे ते मेले अम्माली क्लोज फ्रेंड चाइल्डहुड फ्रेंड मेले अम्माले बारी चेटी दोस्ती नम बप्पी मायले फुल नेम कसने सुधापै हा सुद्धापै बेंगळूर कुनाइले तंके वर्डिके बच्चा आशिले तशी तन्नेंगाइले तिका वात पनपळो आणि अळंबे पड्डाव केलेले नम बप्पी माय दित्तास तशी जीव कडगे पोडी केले जेवणाक म्हणून ती आता पनपळांनी अळंबे पड्डाव करका तशी म्हणून सांगते तुमका पडपळ कळंब पण तरी भारी लायलेला पाहिजेला जीव कडगे खाऊन पडायचा जीव कडगे जाल्यार जीव कडगे भारी बेस्ट जाल्या नारळाला तळा नंतर भारी रुची जाल्या बब्बी माय ते 4 वर्ष पुढे बेंगळूर हांव चमकलेली तेन्ना बब्बी मायन एक राजा पड्डावकर केलेली अल्टिमेट जालेली सुपर तशी सुंगटां हिंगा उद्दा एक कोरून दिलेले भारी लाय जालेले टॉप तशी बब्बी मायल रंद भारी लायक ती आमगे ते आज येयले आता चिंचांब गोज्जे करता म्हणून म्हणला बब्बी मायन तशी तुमकां इथे रेसिपी हांव कसं म्हणून सांगून घालता सगळ्यांक धन्यवाद थँक्यू ऐकले नव कशें जाल्ला म्हणून तुम्ही अशीची ಘಾಟಿ ಮಿರ್ಸಂಗೆचे पिटयेची पडना उपकरेक पंत कोर्न पळयती कलर लायक येता टेस्ट लायक आसता सगळ्यांक धन्यवाद थँक्यू